नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गोय सरकाराचे शिटकावणेचो कर्नाटकाक धसको. कळसा बंडोरा प्रकल्पाचे सिला मेरेन वचपी वाटो बंद. कन्नडिगांनी म्हादय खातीर केल्ले महापुजेक खर पोलीस बंदोबस्त. ओपा उदका पुरवण प्रकल्पात टर्बायन फेल. तिसवाडीत पणजे, रायबंदरा, चिंबल, मेर्शे, शिरदोन, ताळगांव दिसभर उदकाचो थेंब ना. राती मेरेन उदका पुरवण जाग्यार. गोवा मुंबई बसीक लांजार एक्सिडेंट. दोग सोपले. बस मारली टेम्पोक. दोगूय ड्रायव्हर आगताक गेले. 8 पॅसेंजर गंभीर जखमी. घाले जिल्लो हॉस्पिटलांत. मडगांव कोयराचो अड्डो. बेवारशी सुणी. ट्रॅफिक जॅम. मडगांवकार काडटात घाणीत दीस. रस्ते पिड्ड्यार. मार्केटय सारके ना. लायटीच्यो कटकटी. पालिका रानात मडगांवचेर रिपोर्ट. आणि केरळा ब्लास्टर्साच्या आव्हानाक एफसी गोवा तयार. जॉफ्रेक दुखापतीचो फटको. कॅप्टन लुसियोक 100% फिट ना. तरीकय कोच झिकोक कामगिरीचो विश्वास. खबर विस्तारान. गोंय सरकाराचे शिटकावणेचो कर्नाटकान बरोच धसको घेतला. कळसा बंडोरा प्रकल्पाचे सिला मेरेन वचपी सगल्यो वाटो लोखंडाच्यो तारो घालून बंद केल्यो. बुधवारा कर्नाटकाच्या लोकांनी कणकुंबी भूमिका देवीक महापुजा घाली. शेकड्यांनी लोक जमिल्लो. सगळे धर्माचे धर्मगुरूय आयिल्ले. म्हादयचें उदक मलप्रभेंत व्हरपाक माऊलीन कौल दिवचो म्हूण पुजा घाली. जमावान कांयच बरें वायट करचें न्ही म्हूण खबरदारीक पुलीस फोर्स मोठ्या प्रमाणात घाल्लो. म्हादय ट्रिब्युनलान थारायल्ले नेम आनी अटी पाळात म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकरान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक 12 ऑक्टोबराक सणसणीत पत्र बरयल्ले. कणकुंबी कळसा बंडोरा प्रकल्प सुवातेर तणाव करपी शेतकारांक तसली आजनेरी करूंक दिवची न्ही म्हूण पार्सेकरान शिटकावणी दिल्ली. कर्नाटक सरकारान ताचो बरोच धसको घेतला. कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या सिला मेरेन वचपी सगळ्यो वाटो लोखंडाच्यो तारो घालून बंद केल्यात. सुवातेर लोक जमतात तेन्ना मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्सय घालतात. बुधवारा कर्नाटकाच्या लोकांनी कणकुंबी माऊलीच्या देवळात म्हादय खातीर महापुजा घाली. कळसा कालव्याची जी 2 तोंडां जी आसा जी बंद केल्ली आसा लवादाच्या आदेशानुसार, तर ती 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा फोडपाचो प्रयत्न करताले अशें ते म्हणटाले. पूण आयज हांवेन त्या वाठारांत पळयलें जाल्यार कर्नाटक पोलिसांची कुमक थंय व्हडल्या प्रमाणात आसली आनी तेंच्यांनी तारेचे कुंपण घालून सगळ्यो ज्यो बाजू आसा वाटो जे आसा ते कालव्याच्या दिशेन वचपी ते सगळ्यो तेंच्यांनी बंद केल्ले आसा आनी प्रत्येक कडेन पोलिसांची व्हडली कुमक जी आसा ती तैनात केल्ली आसा शस्त्रां घेवन. कणकुंबी हांगासर कर्नाटका रयत संघ जे आसा त्या संस्थेच्या वतीन थंय माऊली देवळान पुजा आयोजीत केल्ली आनी त्या पुजा आयोजीत केल्ली तेचे फाटलें मुख्य कारण म्हणजे म्हादयचें जें उदक आसा तें मलप्रभेन व्हरपा खातीर माऊली देवीन तांकां आशिर्वाद दिवचो. आयज ही जी बैठक आसा ही म्हणजे तेच्या खातीर पदयात्रा तेंच्यांनी आयोजीत केल्ली. कुडल संगमच्यान शेकडो मैल अंतर पार करीत ते आयज हांगासर म्हणजे कणकुंबी हांगासर पावले. महापुजेक हिंदू, मुस्लिम आनी ख्रिस्ती पाद्री आयिल्ले. कणकुंबीचो लोक मात ह्या आंदोलनाक तेंको दिना. स्थानिक लोक जे आसा कणकुंबी गांवांतले ते ह्या सगळ्या म्हणजे त्यांची जी चळवळ चलता त्याच्या विरोधान आसा. पुजे निमतान थंय सगळे लोक आनी धर्मगुरूंची बसकाय जाली. बसकेत उलोवप जालें ते अशें. सगळ्यांची एकूच मागणी आसली की आमकां पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळ खातीर उदक खूब गरजेचें आसा आनी तें उदक गोंयान दिवचें. आनी सध्या हो जो विशय आसा तो लवादा कडेन आसा. तर लवादाच्या अख्ख्या तरी भायर ह्या संदर्भात चर्चा करून हो प्रश्न जो आसा हो मानवतेच्या दृष्टिकोनांतल्यान सोडोवपाची अशी तेंची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ओपा उदका पुरवण प्रकल्पांत यंत्रणा फेल जाल्ल्यान तिसवाडीक बुधवारा दिसभर उदक मेळ्ळें ना. पणजे, ताळगांव, सांताक्रूज, रायबंदरा, मेर्शे, चिंबल, शिरदोना उदक नाशिल्लें. ओपा उदका पुरवण प्रकल्पांतले 2 व्हर्टिकल टर्बायन फेल जाल्ले. झुजां पावड्यार यत्न करून पीडब्ल्यूडीन सांजे मेरेन 2 टर्बायन जाग्यार घालून उदका पुरवण जाग्यार हाडली. उदका पुरवण जाग्यार पडपाक रात जाली. तिसवाडकारांनी दीस उदकाचो थेंब नासतना काडलो.
ओपा उदका पुरवण प्रकल्पातली टर्बायन यंत्रणा फेल जाल्ल्यान बुधवारा गोंयची राजधानी आनी भोंवतणच्या वाठारांनी नळ सुकले. पणजे, ताळगांव, सांताक्रूज, रायबंदर, मेर्शी, चिंबल, शिरदोन दिसभर उदक नाशिल्ल्यान लोकांचो बोळा पडलो. 2 पंप ब्रेकडाऊन जाले आमचे. म्हणजे टोटल 3 पंप आसा, 2 रनिंग आनी 1 स्टँड बाय. तातूंतलो एकाचे पॅकिंग गेले आनी दुसऱ्याचो मोटोराचो स्टड मोडलो. ताका लागून कालच्यान एकूच पंप चालू आसा आनी लोकांनी टँकर आमकां जवळ जवळ 32 टँकराचो डिमांड आसा. तातूंतलो आमी जवळ जवळ 16 टँकर्स ऑलरेडी खंय खंय धाडलेले आसा. बांबोळीकूय आमी टँकराचो GMC खातीर अरेंजमेंट केला. थंयच्या रेजिडेंट्सा खातीर सुद्दां 2 टँकर आमचे ऑलरेडी धाडलेले आसा आनी सांजचे 6 म्हणसर वॉटर सप्लाय रेगुलर जातलो. PWDन दनपारां उसरां मेरेन दोनूय टर्बायन सारकी करून उदका पुरवण सांजे मेरेन जाग्यार घाली. सगळें जाग्यार पडलां. उदक राती मेरेन पावतलें म्हूण PWD सांगता. मात तिसवाडकारांनी दीस उदकाचो थेंब नासतना काडलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांव कोयराचो अड्डो जाला. वता वता थंय कोयर, बेवारशी सुणी, ट्रॅफिक जॅम आनी घाणीत मडगांवकार दीस काडटात. रस्ते पिड्ड्यार, मार्केटय सारकें ना. जिल्लो हॉस्पिटल आनी लायटीचे कटकटींनी मडगांवकार हैराण. परिस्थितीक नगरसेवक आनी आदली पालिका मंडळां जबाबदार म्हूण आरोप. मडगांवाक शिकिल्ले, बरे चारित्र्याचे आनी कार्यक्षम नगरसेवक जाय म्हूण मडगांवकारांक दिसता. पालिकारणांत मडगांव पालिकेचेर खासा रिपोर्ट. मडगाव ही गोंयची कमर्शियल राजधानी. ह्याच शाराचो आमदार 2012 मेरेन 7 वर्सां मुख्यमंत्री उरलो. मात ह्या शाराक वाली ना. गटारां, कोयर, काबार रस्ते, बेवारस कुत्रे आनी ट्रॅफिक जामा सारकेले कितलेशेच प्रश्न. मडगावचे प्रश्न सुट्टले जाल्यार नितळ आनी शिक्षीत नगरसेवकच जाय म्हूण मडगांवकार मागतात. इलेक्शनाक आमी कावन्सिलर काडूंक सोदतात ते बरे कावन्सिलर येवचे आनी करप्शन फ्री रस्ते आमचे जाल्यात आनी थोडे रस्ते आमचे कच्चे उरल्यात. थोडे आमचे ड्रेनेजीस और civic all activities like garbage is become a big problem. So हे गार्बेज जाता तितले हे सिवीक सेन्साचे म्युनिसिपालिटीचे काम. गार्बेज आणि दुसरं ट्रॅफिक जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम. Council, the last council which came, they did nothing. City buses should go through the city. Inter-village buses should go via the bypasses or the not through the city. That is how the thing is getting congested here. सोनसोड्या वेलो कोयऱ्या वेळाचो प्रश्न खंय पयली तडीक लागूंक जाय. नगरसेवकांनी कोणाच्याच दबावान काम करचे न्ही आनी तांकां मदय आसचो न्ही. मडगावच्या ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न सुटना. लोक म्हणटात नगरसेवकांनी RTO वा ट्रॅफिक पुलिसांक बोट दाखोवचे परस स्वता कितें तरी करचे. आदल्या नगरसेवकांचेर लोक बेजार. मडगावात होलसेल नुस्तें मार्केटाची मागणी कितलोसोच तेंप तशीच पडल्या. लोक कोयर आनी घाणीत दीस काडटात. First is the Sonsodo. The Sonsodo issue has to be taken on a war footing. Parking in Margao has been going from bad to worse. Should be transparency in whatever the engineers and the municipality staff does. As far as the previous council is concerned, I am totally disheartened. Their tenure was very deceptive because nothing has been done for the city. It was really a game of musical chairs because the councillors, once they are installed in the chair, they behave as if they were kings. ते सारखे प्रॉपर हिंगा काम कोण नाही. थोडोय ते वस्तू नाही. टायमांचेर पास काबूर जातो, झाड खातो नाही आणि सगळे मॅस चालू आसात. सुणी एकदम सुबेज आहे. 2-3 फाट कंप्लेन केल्या, एक फाट मोठो येयला पूण तांकां सुणी दवरूंक मेळो नाही. तो आजपासून ते होलसेल फ्री मार्केटाचे कांयच जावंक ना. आनी मागीर बस स्टँड, कदंबा बस स्टँड, थंयसर पार्किंगाचे वोज आसता. हे कावन्सिलरांक मागतात कोण निवडून येतात ताणें तें एक्शन घेवन बरें काम करचें मागता मागणें. मडगाव पालिकेचे 25 वार्ड आसात. मुरगांव उपरांत वार्डाचे संख्येत मडगाव सगळ्यात मोठे. मडगाव पालिकेक 63,344 मतदार. तातूंत 31,532 दादले आनी 31,812 बायलो. फाटली 5 वर्सां नगराध्यक्षाचे खुर्चेचो खेळ आनी NGO कडेन केस्तावाच करपाक गेली. उदरगतीचो कारभार 4 हात पयसच.
नवे पालिका मंडळ कितें तरी वेगळे करतले म्हणून मडगांवकारांक आशा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मुंबय सावन गोंयांत येवपी जॉली बसीक राती लांजा एक्सिडेंट जालो. नेटान येवपी टँकर आनी पॅसेंजर बस समोरासमोर आदळून 2 ड्रायव्हर जाग्यारूच सोंपले. 8 जाणांक बरोच मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत गेल्यात. राती 12 सुमार हो एक्सिडेंट जाला. बस गोंयच्यान मुंबय वताली. टेम्पो मुंबयच्यान गोंया वटेन येतालो. टेम्पोत पेंटाची बॅरलां आशिल्ली. पेंट रस्त्यार वतलो आनी 2 वरां नॅशनल हायवे जॅम उरलो. घेऊ एक विराम.